नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहाराचे केशीत गोयचो राज्यपाल वांचूची सीबीआयन राजभवनार घेतली जबानी उपरांत राज्यपालाचो राजीनामो. ब्राझील आणि जर्मनी फिफा वर्ल्ड कपाच्या सेमी फायनलीत पूण यजमानांचो स्टार नेमाराचे मोडले हाड. कॅप्टन थियागो सेमी फायनली खातीर सस्पेंड. भालचंद्र नायकाचो पब्लिसिटी स्टंट इतली वर्सां खंय आशिल्लो. एफआयआर उपरांत प्रताप सिंग राणेची जाप, मात विश्वजिताचे तोंड बंद. पुलिसांनी दहेजाच्यो फायली घेतल्यो ताब्यात. कायतून पयलीं आपल्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचेर स्पश्टीकरण दिवचें, मागीर आपल्याचेर टिका करची. सुदिनाचो हल्लो. कायतू म्हणटा जाय जाल्यार सुदिनान आपलो जल्मदाखलो पळोवचो. आणि धमकावन जबरदस्तीन आपल्यो सयो घेतल्यो म्हण फोंडा बाजारांतल्या वेपाऱ्यांनी सोपो एकठांय करपी चौगा आड पुलिशेंत केल्या कागाळ. खर चवकशेची मागणी. खबरो विस्तारान. ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर व्यवहाराचे केशीत गोयचो राज्यपाल वांचूची सीबीआयन जबानी घेतल्या उपरांत बीव्ही वांचून राजीनामो दिलो. हेलिकॉप्टराक घेवंक नेमिल्ल्या उंचेले समितीचेर तेन्नाचो एसपीजी मुखेली म्हण वांचूय आशिल्लो. कोथराद ऑगस्टा वेस्टलँडाक मेळचे म्हण हेलिकॉप्टराची उडपाच्या उंचायेची अट 1,500 फुटांनी देंवयली म्हण आरोप जाता. अट सदळ करपा फाटले कारण सीबीआय सोडटा. राज्यपाल म्हणटा सीबीआयचे चवकशेंतल्यान सत भायर येतले. ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहाराचे केशींत सीबीआयन गोंयचो राज्यपाल भारतवीर वांचूची चवकशी केली. हो व्यवहार जाला तेन्ना वांचू व्हीव्हीआयपीचो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजीचो मुखेली आशिल्लो. कोंत्राद ऑगस्टा वेस्टलँडाक मेळचो म्हूण हेलिकॉप्टराचे उडपाचे उंचायेची अट 6,000 फुटांवेल्यान 4,500 फुटां मेरेन सदळ करून फिक्सिंग केले आनी 360 कोटींची लांच दिवपाचो व्यवहार जालो म्हूण आरोप जाता. सीबीआयचे टिमीन सकाळी राजभवनार येवन राज्यपालांची जबानी घेतली. अट सदळ कित्याक केली ताची सीबीआय चवकशी करता. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 161 कलमा खाला राज्यपालाची साक्षीदार म्हूण जबानी घेतल्या. व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहार प्रकरणात राज्यपालाक सीबीआयक जबानी दिवपाचीच आशिल्ली. जबानी घेवपा विशीं सीबीआयन 24 जूनाक राज्यपालाक अर्ज केल्लो. ती मागणी राज्यपालान मानून घेतिल्ली. सीबीआयच्या सगळ्या प्रस्नाक जाप मेळ्ळ्या आसतली आनी सत्य मुखार हाडपा खातीर सीबीआय बेगीनूच चवकशी तडीक लायतली अशी आस्त राज्यपालान उक्तायल्या. माहिती प्रसिद्धी खात्यान राज्यपालांचे निवेदन मिडियाक धाडलें. इतले मजगतीं एन्फोर्समेंट संचालनालयान भारतीय हवाई दळाचो आदलो मुखेली एसपी त्यागी आड मनी लॉन्डरिंगाची केस घाल्या. ऑगस्टा वेस्टलँड गैरव्यवहार प्रकरणात एसपी त्यागी आरोपी आसा. सीबीआयन हाचे पयलीं हे केशींत पश्चिम बंगालचो आदलो राज्यपाल MK नारायणनाची जबानी घेतल्या. तेन्ना MK नारायणनान राज्यपाल पदाचो राजीनामो दिलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लाचखोरीचो आरोप करून भालचंद्र नाईक फक्त पब्लिसिटी स्टंट करता म्हण प्रताप सिंग राणेचो आरोप. भालचंद्राच्या आरोपाक धरून गोंय पुलिशेन राणे बापूय पुताचेर एफआयआर घाल्या उपरांत राणे प्रुडंटाकडे फोनार उलयलो. इतली वर्सां भालचंद्र खंय आशिल्लो काय म्हण राणे विचारता. विश्वजीत राणे मात हाजेर कांयच उलोवंक सोदिना. अटकपूर्व जामिनाक वतले काय म्हण विचारल्यार सांगिनात. पुलिसांनी भालचंद्राच्या दहेज मिनरलाच्यो फायली ताब्यात घेतल्यो. पुरावे सापडल्यार पुलीस दोगय राण्याक चवकशेक आपयतले. एन्व्हायरनमेंट क्लिअरन्सा खातीर राणेन 6 कोटी मागिल्ले म्हूण मिनेर भालचंद्र नायकान राणे बापूय पुताचेर आरोप केल्लो. ह्या आरोपा वयल्यान पुलिशेन आदलो मुख्यमंत्री आनी सभापती प्रताप सिंग राणे आनी आदलो आरोग्य मंत्री आमदार विश्वजीत राणेचेर एफआयआर घाला. मात सिनियर राणे ताका भालचंद्राचो पब्लिसिटी स्टंट म्हणटा. शुक्रारा प्रताप सिंग राणे हाचेर प्रुडंटाकडेन फोनार उलयलो. भालचंद्राच्या आरोपांत तथ्य ना, ताका कायदेशीर जाप दितलो. भालचंद्र नायकाचो हो फकत पब्लिसिटी स्टंट. भालचंद्र नायक इतली वर्सां खंय आशिल्लो. लाचखोरी जाल्ली जाल्यार नायकान इतलो तेंप कांयच कित्याक केलें ना. आदवोगादाचो सल्लो घेवन कायदेशीर कारवाय करतलो. भालचंद्र नायकाचेर मानहानीचो दावो करतलो. पूत विश्वजीत राणे मात हाचेर कांयच उलोवंक तयार ना. आपलो आदवोगाद सांगता ते प्रमाण कायदेशीर मार्गान वतलो इतलेंच विश्वजीत उलयता. इतले मजगतीं हे केशीकडेन संबंद आशिल्ल्यो दहेज मिनरलाच्यो 4 फायली एसआयटीन ताब्यांत घेतल्यो.
आरोप करपी बालचंद्र नाईक दहेज मिनरलाचो MD. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पुलिसांक चौकशे वेळार प्रथमदर्शनी पुरावे मेळ्ळ्यार फुडल्या सप्तकात सिनियर आनी ज्युनियर राणीक पुलीस चौकशेक आपोवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी मुकेश कुमार. कायतून पयलीं आपले पुर्तुगेज नागरिकत्वाच्या विशयाचेर स्पश्टीकरण दिवचें आनी मागीर आपल्याक संस्कृती आनी पबाविशीं सांगचें असो हल्लो सुदीन ढवळीकारान कायतू सिल्वाचेर केलो. कायतून बेरेस्तारा सुदीनाचेर ताच्या पब आनी बिकिनी विरोधी वक्तव्याक लागून टिका केल्ली. सुदीन म्हणटा आपूण आजून आपल्या विधानाचेर ठाम आसा. कायतून मात सुदीनाक परत जाप दिल्या. दुबाव आसल्यार ताणें आपलो जल्मदाखलो पळोवचो अशें कायतून सुदीनाक सांगलां. कोर्ट मॅटर आसा ताणें पयलीं तातूंतल्यान भायर पडचें आनी मागीर भारतीय संस्कृतीचेर आनी भारतीय नागरिकाचेर उलोवचें म्हणून. ती मुतालिकाचो ती पुतळो ताणें जोडयलो ताका म्हाका देणें ना पूण हिंदूची हे तो हें करता. दुसरी म्हाका दिसता ताका कांयच कळना कारण हांव कितें उलयलां ताचो अभ्यास तो करना. नंबर 2 कायतूचे विशयी हांव चड उलयना कारण कायतू हो आमचोच एक विधानसभेंतलो आमदार आनी आमदार जाल्या नंतर प्रत्येकान पयलीं शिक्षक हे म्हत्वाचें आसा. ह्या बाबतींत कायतून कांयच शिकनासतना हे स्टेटमेंट करता तेजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की ताका उगीच कोण हाचे कितें आयकून तो कितें करता अशें दिसता. काँग्रेसचो आमदार कर्नाटकांतलो पॉप संस्कृतीक गेलो थंय नाचलो बरो झगडी गेली आनी एट द मोस्ट पोलीस जेन्ना आयले तेजे तोंडान मारली ताणें. तें काम बीन तें मातशें पळोवचें म्हणून पबांक जात नाही. तुम्ही स्टेटमेंट फाटी बी घेतलेलो बिचांचेर बिकिनीचेर? हांवें स्टेटमेंटूच काडूना त्या बायलांचेर. स्टेटमेंट बायलांचेर काडले ते फाटी घेवपाचो प्रश्न ना. हांव स्टेटमेंट काडनासतना हांवें इतलें सांगलां ह्या हातूंत जर बायलांचे सेंटिमेंट दुखवल्या जाल्यार आय एम सॉरी इतलेंच म्हणजे हांवें. दवलेकर खबर आसूंक जाय. हांव बॉर्न इन बॉटअप इन गोवा. हांव एक गांवचो दवलेकारा खबर ना जाल्यार ताणें मुको हे न्हिचाचें आनी हांवें मुगे बर्थ सर्टिफिकेट चोयचें म्हणून खंयचे कडेन रजिस्टर आहा ती. पयास दवलेकाराक हें इलेक्शनाक मॅनिफेस्टाचेर घाल म्हणून सांग. आपूण बिकिनी बंद करतलो, बार बंद करतलो, पावस बंद करतलो म्हणून हें इलेक्शनाक घाल आनी इलेक्शनाक बस म्हणून सांग. कितू बरें शिकत तो चोया म्हणून. हें फकत गोंयकारा मदें उच घालपाचें आनी कांय बरें करून नाय. कित्याक पयलेंय आमचें जें आसलें तकल्यांत गोंय महाराष्ट्रा घालपाक तें काल म्हणलोच अजूनय तेच्या तकल्यांत आसता तें. घेऊया एक विराम.